मंत्री माविन गुदिनो वादग्रस्त उलोवपाक लागून फामाद आसा। ह्या नदी बार्रांचेर सोरो पिवपाक येवप्यांक बार धन्यांनी घरा सोडचे ह्या वक्तव्याक लागून तो फामाद जाल्लो। आतांय ताणें तशेंच एक वक्तव्य केलेलें आसा। कळसा बंडुराच्या कर्नाटकाच्या डीपीआरा विशीं गोंय सरकार कांयच करपाक शकना। हो कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मय हांचें वक्तव्य म्हटल्यार एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव अँड वॉर अशें मंत्री माविनान म्हटलां। कर्नाटकांत वेंचणुके आशिल्ल्या कारणान बोम्मय अशें उलयलां अशें माविन म्हणटा। गोंय, कर्नाटक आनी केंद्रांत लेगीत भाजपाचें सरकार आशिल्ल्या कारणान बोम्मयचें म्हादय विशींचें वक्तव्य हे एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव अँड वॉर अशेंच घेवपाचें अशें माविनाचें म्हणणें आसा। फाटल्या 25 वर्सां सावन काम करून लेगीत सेवेत कायम करूंक नाशिल्ल्या खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या कामगारांनी एकठांय येवन मंगळारा धरणे आंदोलन केलें। आमकां सेवेत कायम करात, म्हारगाय भत्तो वाडयात, तशेंच हेर कामगारां भशेन पगार तशेंच हेर हक्क दियात अशी मागणी कामगारांनी केली। पणजे PWD मुख्यालयाच्या भायर ह्या कामगारांनी घोशणा दीत अर्ध्या दिसाचें आंदोलन करीत आपल्यो मागण्यो मांडल्यो। भोमाच्या थळाव्यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाक परत एकदा विरोध केला। हे रुंदीकरण केले जाल्यार आमची घरां वतली अशी भिरांत थळाव्यांनी व्यक्त केला। जाल्यार 1971 सावन नियोजीत ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण नियोजना प्रमाणूच जातले अशें PWD खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हाणें सांगलां। बेकायदेशीरपणान रस्त्या कुशीक आशिल्लीं घरां हातूंत वतली अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें। गोंयांत आतां इलेक्ट्रीक गाडयो कमी आशिल्ल्या कारणान चार्जिंग स्टेशन्स कमी करूंक शकले ना म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सोमारा स्पश्ट केलें। सबसिडी कमी केल्ल्यान गोंयकार आतां इलेक्ट्रीक गाडयो घेवपाक फाटीं फुडें जातात अशें तो म्हणटा। मजगतीं शेतकारां खातीर आशिल्ली कुसुम पंप योजना लेगीत गोंय सरकारान बंद केला अशें म्हणीत वीज मंत्री उलयलो। गोंयांत इलेक्ट्रीक गाडयो कमी आशिल्ल्या कारणान चार्जिंग स्टेशन कमी करूंक शकले ना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सोमारा स्पश्ट केलां। कला संस्कृती संचालनालयाच्या वतीन आयोजित जावपी लोकोत्सव 2023 ह्या महोत्सवाचे उक्तावण 30 जानेवारी दिसा राजस्थानाच्या राज्यपालाच्या हस्तुकी जातले। हो महोत्सव 8 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिली। लोकोत्सवाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वर्साच्या लोकोत्सवात 620 स्टॉलां आसतलीं, तेच प्रमाण गोंय तशेंच हेर वेगवेगळ्या राज्यांच्या जेवणा खाणांच्या स्टॉलांचोय आस्पाव आसतलो अशें गोविंद गावडेन ह्या वेळार कळीत केलें।
गोरवांचो सांबाळ करपा खातीर आलवारा जमीन गोशाळेक उपलब्ध करची अशी मागणी हांव सरकारा कडेन करतलो अशें आश्वासन हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान दिलें. वाळपयच्या जय श्री राम गो संवर्धन केंद्राच्या सप्त गोमाता मंदिराच्या वर्धापन दिसाच्या निमतान भेट दिल्या उपरांत तो उलयतालो. गोरवांचें अस्तित्व ना जायत गेले जाल्यार तांचो वायट परिणाम आमच्या संस्कृती आनी दायजाचेर जातलो. हाका लागून गोरवांचें संरक्षण करपाक जाय अशें फेरेराचें म्हणणें आशिल्लें. अंदू वास्कोचो कार्निवाल प्लास्टीक मुक्त आसतलो. 18 फेब्रुवारीच्यान सुरू जावपी ह्या कार्निवालाक वेगवेगळे गोंयचे संगीत तशेंच तियात्रांचें आयोजन लेगीत करतले. तशेंच कार्निवाला खातीर योग्य अशी वेवस्था करपाच्या हेतान खासा समितीची निवड करतले अशी माहिती मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान दिल्या. सोमारा कार्निवालाच्या फाटभुंयेर नगर परिशदेच्या वांगड्याच्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. अंदू वास्कोतलो कार्निवाल प्लास्टीक मुक्त आसतलो अशें तांचें म्हणणें आसा. तशेंच कार्निवाला खातीर योग्य अशी वेवस्था करपाच्या हेतान खासा समितीची निवड लेगीत करतले अशी माहिती मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान दिल्या. मातयेचो स्तर सामको नाशिल्ल्या कारणान सिवरेज लायन घालपाच्या कामाक कळाव जाल्ल्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलां. कांय कडेन माती सामकीच मोव जाल्यार कांय कडेन फातर लागिल्ल्या कारणात काम स्लो जावपाक लागिल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल ते पोरणे मार्केटा मेरेन आडखून उरिल्लें काम बेगीनूच पुराय करतले असो विश्वासूय ताणें ह्या वेळार उक्तायलो. तेका लागून मातयेचो स्तर सामको नाशिल्ल्या कारणात सिवरेज लायन घालपाच्या कामाक कळाव जाल्ल्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान ह्या वेळार कळीत केलें. बाणावले वाठारांत सेंट जॉन द बाप्टिस्ट चर्ची लागसार रातच्या वेळार रस्त्या कुशीक चिकनाचो वेस्ट उडोवपी 2 अनवळखी तरणाट्यांक धरलो. उपरांत तांचे कडेन वासपूस करून जो वेस्ट उडयला तोय तांच्या कडल्यान बाणावलेच्या थळाव्यांनी नितळ करून घेतलो. रातच्या वेळार कोणूय खंयसरूय कोयर हाडून उडयतात आनी सगळो वाठार दूशीत करता. हे खातीर बाणावलेच्या थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. सेंट जॉन द बाप्टिस्ट चर्ची लागसार रातच्या वेळार रस्त्या कुशीक 2 तरणाट्यांनी चिकन वेस्ट उडोवपाची घडणूक मुखार घडली. तेन्ना थळाव्या लोकांनी तांकां आपोवन हो सगळो वेस्ट एकठांय करपाक लायलो आनी तो वाठार नितळ करपाक लायलो. दिवचल मालांतल्या कारापूर गांवांत MRF कोयर संकलन शेडीचो विशय तापपाची चिन्नां दिसतात. नियोजीत खेळा मैदानाचेर कोयर संकलन शेड बांदपाक थळाव्या तरणाट्यांनी विरोध केला. शेड बांदपाक जी सुवात निश्चित केल्या त्या सुवातेचेर सोमारा JCB मशिना वरवीं जमीन सपाट करपाचें काम हातांत घेतिल्लें. तें काम थळाव्या तरणाट्यांनी आडयलें. खेळा मैदानाचेर कोयर संकलन शेड बांदपाक दिवचे नात असो निश्चय तरणाट्यांनी केलेलो आसा.
WRD अंतर्गत वास्को मंगूर वाठारात 56 मीटर नाल्याची राखणे वणत बांदपाक वास्कोचो आमदार दाजी साळकाराच्या सहकार्यान सुरवात जाल्या. फाटली कितलीशीच वर्सां माती देवून नाल्यांत पडटा. हे खंय तरी बंद जावचे ह्या हेतान नालो बांदपाक घेतला अशें दाजी साळकारान सांगलें. तशेंच भायलो रस्तो आनी नल्ला बांदपा खातीर WRD प्रस्ताव लेगीत मान्य जाला. हे काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर सुरू जातले अशें दाजी साळकारान सासमोळ्याच्या जनतेक उतर दिला. जी कामां आडखून उरिल्ली ती कामां आतां पुराय जावपाक लागल्यात अशें थळाव्या नागरिकांचे लेगीत म्हणणें आसा. उदरगतीची कामां चालीक लायतले जाल्यार लोकांचो सहभाग जाय अशें आवाहन मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान केलां. चामरकोण ते वन गांवांतल्या गणपती विसर्जन थळा मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. मावळिंगे पंचायत वाठारांत येवपी ह्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाचेर 58 लाख रुपया खर्च येतलो. ह्या सुवाळे वेळार सरपंच प्रियमोदा गांवकर, उपसरपंच तुळशीदास चिबडे, आदली सरपंच शीतल सावळ आनी हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीत गोंयांत खूब बरो फुडार आसा अशें मत उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हाणें व्यक्त केलां. गोंयांत जावपी वेगवेगळ्या पिकावळीची उत्पादनां तयार करून तांकां बाजारपेठ मेळोवन दिवन शेतकारांक बरें उत्पन्न मेळपाक शकता. तशेंच ह्या उद्देगांतल्यान तरणाट्यांक रोजगार लेगीत मेळपाक शकता अशें माविनाचें म्हणणें आसा. ते ओसोचे वतीन आयोजीत केल्ल्या फूड प्रोसेसिंग परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. ABVP संघटनेन बार्देसचो उपजिल्लोधिकारी, प्रशासन, प्राचार्य आनी वर्ग प्रतिनिधी वांगडा बसका घेवन म्हापशा झेवियर्स महाविद्यालयांत अधिग्रहण सुवाळो बेगीनूच करचो ह्या विशीं चर्चा जाली. बसकेंत थारायल्ल्या प्रमाण 24 जानेर ते 28 जानेर ह्या 5 दिसांत प्रशासनान चर्चा करून दीस थारावचो. उपरांत 30 जानेर ते 4 फेब्रुवारी ह्या मजगती एक दीस हो अधिग्रहण सुवाळो करचो अशें ह्या बसके वेळार बार्देसचो उपजिल्लोधिकाऱ्यान प्रशासनाक सांगलें. वेळूस वाळपय हांगा शेख दाऊद हांणी बांदिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मंगळारा वाळपय नगरपालिकेन मातये भरवण केलें. कसलोच परवानो घेनासतना फाटल्या कांय वर्सां सावन वेळूस वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम करून रावतालो. 2017 मुबारक अली खान हांणी पालिकेत 2017 कागाळ केल्ली. ते प्रमाण उच्च न्यायालयांत हे बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण करचे म्हणून आदेश दिल्लो. त्या प्रमाण नगरपालिकेन मंगळारा हे बांदकाम मातये भरवण केलें.
गेल्या वर्सा वागातोर जाल्ल्या 3 दिसांच्या सनबर्न इडियम महोत्सवाच्या वेळार ध्वनी प्रदूषण उल्लंघन करपी मुंबय उच्च न्यायालयांत दाखल जाल्ल्या याचिकेची सुनावणी मंगळारा गोंय खंडपीठाच्या समोर आयली. ध्वनी प्रदूषण प्रकरणात जाल्ल्या निश्काळजीपणाबाबत जापसालदार कोण हाचे स्पश्टीकरणाचो अहवाल मुखेल सचिव 4 आठवड्यांत उच्च न्यायालयांत सादर करतले म्हणून ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें सांगलें. मजगतीं सनबर्न आयोजका विरुद्ध गुन्यांवकारी कागाळ म्हापसा न्यायालयांत दाखल केल्ल्याची म्हायती प्रदूषण नियंत्रण मंडळान उच्च न्यायालयाक दिली. फुडली सुनावणी 6 मार्च 2022 दवरलेली आसा म्हणून ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगिल्लें. बायलांनी आत्मनिर्भर जाताना आपल्या चलयांक संरक्षणाचें शिक्षण दिवपा खातीर फुडाकार घेवपाक जाय. दरेक बायलेच्या भितर वेगळोच गूण आसता, ताचो बरो उपयोग करून घेवचो अशें मत गोंयची भाजपाची महिला प्रभारी सुलक्षणा सावंतान उक्तायलें. सोमारा मुरगांव सड्यार MP ऑफिसर क्लबात जय तारा नारी वेलफेअर ट्रस्टा वतीन आयोजीत केल्ल्या मकर संक्रांतीच्या कार्यावळींत ती उलयताली. नियोजित IIT प्रकल्प हो दक्षिण गोंयांतूच जातलो. ह्या प्रकल्पाच्या खातीर सरकाराच्या वतीन सुवातीचो सोद सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्या. सांगे हांगाचो नियोजीत प्रकल्प लागीं रद्द जाल्ल्यान जमा आसा. IIT खातीर सांग्यार निश्चितच केल्लो जागो हो ह्या कॅम्पसा खातीर फावो ते प्रमाण ना. ह्या वाठारांतली बरीचशी सुवात ही दोंगर आशिल्ल्या सुवातीत आशिल्ल्यान केंद्र सरकारान ताका मंजुरी दिली ना. त्या खातीर सरकारान आतां दुसऱ्या जाग्याचो सोद सुरू केलेलो आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. शेतकऱ्यांक फायदो जावचो ह्या हेतान दुधाची दर 4 रुपयांनी वाडयला अशें गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसायान सांगलें. गोरवांचे खाण, येरादारी तशेंच हेर म्हारगाय वाडल्या आनी शेतकऱ्यांक ही म्हारगाय परवडना. 60 रुपया शेतकऱ्यांक मेळ्ळे जाल्यार हो दुधाचो वेवसाय फुडें चलतलो अशें राजेश फळदेसायाचें म्हणणें आसा. तेका लागून गोवा डेअरी ह्या दुधाचें जें मोल आसा तें वाडिल्लें आसा. शेतकऱ्यांक फायदो जावचो ह्या हेतान दुधाची दर आतां 4 रुपयांनी वाडयला अशें गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसायान सांगलें. काणी नव्या युगाची हे सुचिता नार्वेकर लिखीत आनी कला चेतना वळवयान निर्मीत केल्ले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समजावपी नाटकाचे म्हायती आनी प्रसारण खात्यान पुरस्कृत केल्ले प्रयोग आडोवन दवरपा फाटल्यान मुखेलमंत्र्याचो हात आसा आनी मुखेलमंत्री सुडाचें राजकारण करता असो आरोप फातोर्डेचे आमदार आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान केलो. राजदीप नायकान म्हादेव वांटोवपा खातीर जाल्ल्या सभेत वांटेकार जाल्ल्यान मुखेलमंत्री हो सूड घेता अशें विजयाचें म्हणणें आसा. पूण हे पुरस्कृत केल्ले प्रयोग नेमके खंयच्या कारणाक लागून आडोवन दवरल्यात ह्या विशीं कळोंक ना आनी हाचें फाटलें कारण कितें आसा हें खात्यान सांगचें अशें पत्र कला चेतना वळवयचो मुखेली राजदीप नायकान केलां.
परीक्षा हो शिक्षणाचो उत्सव जावपाक जाय. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचो ताण घेवचो न्हय अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलें. परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळीच्या फाटभुंयेर इयत्ता 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या चित्रकला सर्तीच्या बक्षीस वांटपाच्या सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. 27 जानेवारीक परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांक संबोधीत करतले. गोंयांतल्यान 2 विद्यार्थी आनी 1 शिक्षकाची निवड प्रधानमंत्र्या कडेन दिल्लीत थेट चर्चा करपा खातीर जाल्या अशें मुखेलमंत्र्यान कळीत केलां. फुडल्या वर्सा सावन कला वृद्धी पुरस्कार दिवपाक सुरू करतले अशें विधान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलां. ते कला गौरव पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे हे नात्यान उलयताले. मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी 31 कलाकारांक सोमाराक हो पुरस्कार भेटयलो. हातूंत नाटककार, संगीतकार, तियात्रिस्त तशेंच हेर कलाकारांचो लेगीत आस्पाव आशिल्लो. पाकिस्तानांतल्या उरी सर्जिकल स्ट्रायकाचो सरकारा कडेन कसलोच पुरावो नाशिल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी दिग्विजय सिंहान सांगलें. पूण राहुल गांधीच्या म्हणण्या प्रमाण सर्जिकल स्ट्रायकाचे कसलेच पुरावे दिवपाची गरज ना, कित्याक तर आमच्या सैनिकांचेर आमकां पुराय विश्वास आशिल्ल्याचें तो सांगता. 2016 वर्सा भारतान पाकिस्तानांतल्या उरी हांगासर सर्जिकल स्ट्रायक केलो. ह्या सर्जिकल स्ट्रायकाचेर दिग्विजय सिंहान प्रश्न उपराशिल्लो, पूण राहुल गांधीच्या कोतान हे दिग्विजय सिंहाचें वैयक्तीक मत जावन आसा. इन्व्हेस्ट राजस्थानाच्या खाला राज्यात 1.36 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचेर मुखेलमंत्री अशोक गेहलोतान सय केली. सरकाराच्या धोरणाक लागूनच राज्यात गुंतवणुकी खातीर बरें वातावरण तयार जाल्ल्याचो दावो ह्या वेळार मुखेलमंत्री अशोक गेहलोतान केलो. उद्देग उर्जा आनी पर्यटना कडेन संबंदीत 26 प्रकल्पांचेर समजिकायेची कबलात जाली. देखून राज्यांतल्या 17,000 लोकांक रोजगार मेळटलो असो दावो गेहलोतान ह्या वेळार केलो.